सांतांकडेन तांचो इतिहास आसता, पूण पापयांकडेन तांचो फुडार. देखून चूक वा पाप आदारल्यार आमी आमकां सुदरावया. डॉन बॉस्कोच्या नांवान हांव टिचर सिंथिया फेर्नांडीस तुमकां मोगाचो येवकार दिता. इश्टानू, तुमकां सांगिल्ले प्रमाण तुमी चुकिल्ली वाट हो पाठ बारीकसाणेन वाचून तो समजून घेवपाक आयज तयार आसात. चलात तर हो पाठ आयज आमी कथाकथनांतल्यान शिकुया. हो पाठ बरोवपी भोवमानीस भालचंद्र गांवकार हांचो जल्म फोंड्या म्हालांत जालो. ते नावेलीच्या रोझरी महाविद्यालयांत कोंकणी शिकयतात. इतलेंच न्हय, तांकां कोंकणी भाशे बद्दल खोलायेन गिन्यान आसा. ह्या पाठांत आमकां 3 प्रकारची पात्रां वा कॅरेक्टर्स दिसतात. पयले 2 जाणटेले, एक राखणो आनी तरणाटे, जांकां आमी समाजाचे, देशाचे, फुडाराचे मजबूत खांबे मानतात. एक झाड ल्हान आसतना बागयल्यार बागवता, पूण तेंच झाड व्हड जातकच बागयल्यार मोडटा. तशेंच भुरग्यांचेर ल्हानपणांत बरे संस्कार जावप म्हळ्यार बरे गूण जावप कितलें गरजेचें हाचेर बरोवप्यान ह्या पाठांत अचूक उजवाड घाला. ह्या पाठांत 2 जाणटेले एकामेकाचे शेजारी. एका जाणटेल्याक 2 जाण पूत आसले. आपले पूत बरे शिकचे असो ताचो हावेस, इच्छा वा चिंतना आसली. तांकां ताणें कसलीच अडचण पडपाक दिली ना. आपूण उपाशी रावन तांकां पोटभर जेवयले. तांचे खातीर रातीचे दीस केले आनी निमणे कडेन जावपाचें तेंच जालें. दोगूय हाता भायर गेले, म्हळ्यार वायट मार्गाक लागले आनी 1 नंबरचे तवनास जाले. जाणटेल्यान गांठीक मारिल्लीं सगळीं सपनां करपून गेलीं, म्हळ्यार चिंतना फुकट गेलीं. आपणाले पूत हाता भायर वतात तें पळोवन ताचे तकलेर परिणाम जालो. म्हयनोभर जालो तो हातरुणार आसलो. कितलीं वखदां करून पळयलीं, पूण इल्लोय गूण पडूंक नासलो. ताचें आंग धरिल्लें. जायतो लोक ताचे खबरेक येतालो आनी वाळू पेचून चुडचुडतालो, म्हळ्यार ताची खूब काकळूत करतालो. कांय जाण अमके कडेन बरो दोतोर आसा, तमके कडेन बरो दोतोर आसा अशें सांगताले आनी आयिल्ले वटेन परत वताले. त्या दोतोराक सोदून काडपाचो वावर मागीर घरच्यांचेर पडटालो. आतां पळोवया दुसऱ्या जाणटेल्याची खबर. हो जाणटेलो आमच्या पाठाचें मुखेल वा म्हत्वाचें पात्र, जाचो ह्या पाठांत बाप्पा ह्या नांवान उल्लेख जाला. हो जाणटेलो अणभवी आसून खाशेल्या गुणांनी नटला. देखीक ताका शेजाऱ्यांचो आनी समाजाचो जायतो हुस्को. इतलेंच न्हय, ताका आपल्या देशाच्या फुडारा खातीरय जायती तळमळ आसा. ताका ताच्या शेजाऱ्याची काकळूत दिसताच, ते भायर एक समाजकार्य केल्ल्याची खोशी म्हूण हो जाणटेलो कांय दोतोरांक सोदून काडपाचो वावर करता. शेजार धर्मूय पाळपाची संद वा सवलत मेळटा. आयज तो आपल्या शेजाऱ्या खातीर शिळोवण्या वचूंक एका बऱ्या झाड्यापाल्याच्या वैजाक म्हळ्यार दोतोराक सोदून काडपाक भायर सरिल्लो. हो दोतोर आंग धरल्यार म्हळ्यार पॅरालिसीस जाल्यार बरें वखद दितालो. तो पयलीच फावट शिळोवण्या वतालो. शिळोवण्या गांवचें ताणें फक्त नांवूच आयकल्लें. ह्या गांवा बद्दल केन्नाच कांय आयकूंक नाशिल्लें. परकी वा अनवळखी गांवांत वचपाक ताका वगीच भंय दिसतालो. वाटेर एकदम दोळ्या मुखार 3 रस्ते दिश्टी पडिल्ल्यान खंयच्यान वचचें कांयच येवजना जालें. सरकारान खंयचो रस्तो खंय वता ते लोकांक कळपा खातीर पाटयो बरोवन घाल्यात, पूण बेकार तवनाशांनी मेळत ते वाटेन त्यो घुंवडावन दवरल्यात. हाका लागून खंयचो रस्तो खंय वता तें वळखुपाक येनाशिल्लें. तरी बरें,
असल्या 3-4 रस्त्यांचेर गाडे असतात, ना जाल्यार एके कडेन वचपी मनीस दुसरेच कडेन पावतलो आशिल्लो. सुरवातेक ताणें पाटयो वाचून तर्क म्हळ्यार अदमास काडपाचो यत्न केलो, पूण नसती भानगड नाका म्हूण थंय गाड्या लागसार सकाटां मारपी वा खबरो मारपी भुरग्यांक ताणें विचारलें, बाबानो, शिळोण्या वचपाक वाट खंयच्यान? एकल्यान ताका धूर्तपणान जबाब दिलो, बाप्पा, शिळोण्या काय शिलोने रे? तेंच तें. असोच त्या मदल्या रस्त्यान नीट वच. जाणटेलो 10-15 पावलां चल्लो. इतल्यान ही 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 करून एक तरणाटो हांसलो. शिंगां कित्याक लायता रे? एकल्यान दुसऱ्याक विचारलें. हय न्हयशें जाणटेल्याच्या कानार पडलें, म्हळ्यार ताका आयकूंक आयलें. पूण तो सादूर जालो ना, म्हळ्यार शिटूक जालो ना. तो मुखार चलत रावलो. वाटेर चलतना तो आपल्या शेजाऱ्याक देवान असली कसली ख्यास्त म्हळ्यार शिक्षा दिली म्हण येवजीत चलतालो. इतल्यान झुम्म करून ताच्या आंगावयल्यान एक मोटरसायकल गेली आनी ताचें चितप थारलें. आवयस, एकेच मोटरसायकलीचेर 4 जाण तरणाटे? इतले बेगीन जीव पावणेर काडला दिसता. म्हळ्यार जिवाची पर्वा करप ना. आनी वेग तरी कितलो? सामकें वारें कसो. घरा कडेन आयते पयशे मेळटात आनी हे फोलगां मारतात, म्हळ्यार होगडायतात. खिणभर दिसले तशे खिणा भितर दोळे आड जाले. शिळोण्या वचून दिसा उजवडें ताका घरा पावपाक जाय आसलें. घरा कडेन ताचो बेश्टोच हुस्को करतात. मातशें जाणटेपण आयिल्लें. घड्याळीचेर ताणें नदर मारली. 3 वरां जावन 10 मिनटां जाल्लीं. पांयांक आनीक मातसो अडेचो नेट हाडलो आनी चलपाक लागलो. कितलें पयस उरलां काय? त्या गाड्याचेरूच विचारपाक जाय आसलें. त्या रस्त्यान गाडयो चड वचनासल्यो. अकस्मात ताका ट्रकाचो आवाज आयलो आनी ताणें ताका हात दाखयलो, म्हळ्यार थांबोवपाचो प्रयत्न केलो. ताका दिसलें तो आपली पिराय पळोवन तरी थांबतलो आनी आपूण बेगीन शिळोण्या पावतलो. पूण तशें जालें ना. वतान ताचो ताळो सुकिल्लो. रस्त्याचे कुशीक सगळीं रानवटी झाडां आसलीं. एकूय घर दिश्टी पडनासलें. कोणायकय विचारतलो म्हळ्यार थंय कोणूच नासलो. इतल्यान रस्त्याचें वॉल्त फाटीं पडलें आनी ताका मुखार रस्त्यार मनशांचो एक पंगड दिश्टी पडलो. कांय तरणाटे सांकवाचेर बशिल्ले तर कांय उबे आशिल्ले. व्हड उमेदीन तो तांचे म्हऱ्यांत गेलो आनी तोंड उगडटा म्हणसर एकल्यान आपल्या तोंडान 1, 2, 3 आंकडे मेजले आनी दुसऱ्यान ठा करून एक फातर काडून रस्त्याचे कुशीक आशिल्ल्या खांब्या वयल्या बल्पाचेर मारलो. जाणटेल्याचेर आकांत आयलो. आरे, तुमी ती लायट फोडली मरे? बाप्पा, तूं वच बेगीन, ना जाल्यार तुज्या खड्ड्यार एक पडत. एकल्यान ताका धपकायलो म्हळ्यार तापयलो. आरे, पूण तुमी सगळें सोडून लायटी कित्याक फोडटात रे? तुका कित्याक तें आमचें कॉम्पिटिशन. लायटी फोडपाचें कॉम्पिटिशन? तुका कित्याक त्यो जाणवायो? तूं वच पळोवया मातसो. एकल्यान ताका रस्त्या वाटेन बोट दाखोवन सांगलें. हांकां काम धंदो बी कांय ना दिसता. पळयल्यार बेकार कशे दिसतात. इतले तरणाटे कसल्याय कामांक लागल्यार झुप्प करून कसलेंय काम जावन पडटलें. भुरग्यांक ल्हानपणा पासून बरी देख दिवपाक जाय, ना जाल्यार ते हाता भायर वतात. असले विचार त्या जाणटेल्याच्या मनांत आयले. तांणी ताका धपकायलो, पूण ताणें धीर वा नेट सोडलो ना. ना जाल्यार ते सगळ्योच लायटी फोडून उडयतले. ताणें तांकां समजावपाच्या उतरांनी सांगलें, आरे, त्यो सरकाराच्यो लायटी मो. देखूनच आमी फोडटात त्यो. आपणाल्यो म्हूण कोण फोडटात? आरे पूण बाप्पा, तूं चलूंक लाग हांगासरलो पयलीं. ह्या भुरग्यांचेर मातूय संस्कार वा बरे गूण जावंक ना. तांच्या नादाक ना लागल्यार बरें अशें येवजून तो चलपाक लागलो. सरकारी लायटी खंय,
पूण सरकारान त्यो कोणा खातीर घाल्यात ते चिंतपाची हांकां इल्ली अक्कल वा गिन्यान ना. अर्दकुट्या शिक्षणाचो परिणाम हो. इश्टानू, सरकार म्हळ्यार कोण? आ कंट्री इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. म्हळ्यार भारतांत लोकशाय आसा. आनी लोकशाय म्हळ्यार कितें? हाचो अर्थ हो सरकार आमचो, आमी वेंचून काडलेलो सरकार आनी आमचे खातीर सरकार. म्हणटकच ह्या सरकाराची, ह्या सरकारी वस्तूंची जतनाय घेवप ही आमची लागणूक, ही आमची जबाबदारी जाली न्हय? हें गिन्यान त्या तरणाट्यांक नाशिल्लें. जाणटेलो चिंतपाक लागलो, देवा म्हज्या, कितलें पयस उरलां काय? तांकांच विचारपाचें हांवें. पूण तांच्यो नसत्यो कण्यो पळयल्यो आनी तांकां सुदरावपाच्या नादान हांव सगळें विसरलो. ताका तानेचो संस लागिल्लो. इतल्यान कांय अंतराचेर ताका ताचे परस चड पिरायेचो एक राखणो दिसलो. ताका पळोवन ताच्या जिवाक सूं जालें. म्हळ्यार ताका बरें दिसलें. ताकाच वैजा विशीं खबर आसतलें हे आशेन ताका विचारपाक तो सामको ताचे लागसार गेलो. तसो तो राखणोय ताका बारीक नियाळपाक लागलो. जाणटेल्यान ताका विचारलें, शिळोणे, कितलेशें पयस उरलां? शिळोणे? हय. सायबा म्हज्या, वाट चुकलो तूं. वाट चुकलो? हय. 3 रस्त्यांचेर दावे वटेन गेला त्या रस्त्यान वचपाचो तूं. कोणाकूच विचारलें ना तुवें? राखण्याची ही उतरां आयकून जाणटेल्यान वा बाप्पान कपलार हात मारून घेतलो. इतलो वेळ चलून लेगीत ताका पुरो जावंक नाशिल्लें. पूण जेन्ना राखण्यान ताका तो वाट चुकला म्हूण सांगलें तेन्ना ताका ताच्या पांयांक 15 मणांचें वजन बांदिल्ले भशेन दिसलें. आशिल्ली नाशिल्ली सगळी शक्त सोंपली आनी ताणें थंयच बसकण मारली, म्हळ्यार बसलो. ह्याच खिणाक ताच्या जिवितांत निराशा भितर सरली. इश्टानू, 3 रस्त्यांचेर ताणें कोणाकूच विचारूंक नाशिल्लें. जाल्यार हो जाणटेलो वाट कशी चुकलो? हय, तरणाट्यांनी ताका फसयलो. आनी जाणटेल्याच्या दोळ्या मुखार देशाच्या फुडाराचें भिरांकूळ चित्र उबें रावलें. शिकिल्ले तरणाटे अशे कित्याक वागतात? भुरगे जाणट्यांक रेस्पेत मान कित्याक दिनात काय? आमचें शिक्षण तांचेर बरे गूण वा संस्कार करपाक खंय उणें पडटा काय? इश्टानू, जायते फावटी आमी सांगात्यांचे लगाडीक लागून वायट मार्गाक लागतात. ताकाच आमी पियर प्रेशर म्हणटात. दुसरो करता म्हण आपूण करप. ह्या वेळार जेन्ना आमचे वडील वा जाणटेले आमकां शिटकायतात तेन्ना आमी तांचें सांगणें आयकप गरजेचें. कारण तांकां जिविताचो जायतोच अणभव आसता. चलात तर वडिलांच्या मार्गदर्शना खाला चलया आनी आमच्या शिक्षणांतल्यान मेळपी बरी मुल्यां, बरे गूण आपणावया आनी आमचो आनी आमच्या देशाचो फुडार पळजळीत करुया. तुमचे खातीर घरपाठ ह्या पाठांत आयिल्ले वाक्प्रचारांचो वाक्यान उपेग करात आनी तुमच्या कादेनाचेर बरयात. देव बरें करूं.